सो रिसंटली जो कन्व्हेनर रिजायन जाला मिस्टर शमील फ्रॉम नॉर्थ ताणी TMCचे तडी टिका केल्या आणि ती टिका म्हणजे TMC ओपोजिशन लिडरांक टार्गेट करता आनीक कांय डेव्हलपमेंट जालें ना. सो तूं एज अ TMC लिडर आनीक मुर्मुगांवचो कॅन्डिडेट तांचो लास्ट टायमाचो कॅन्डिडेट तुजो हाचो विचार कितें हाव यू आर टेकिंग दीस स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर शमील? एज गोवा TMC स्पोक्सपर्सन हांव हेच्या कडेन पळयता आसतना दोन गोश्टीन विचार करता की जेन्ना एक गोवा TMC इज अ फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ज्यांनी नॉर्थ आनी सावथाक दोन कन्व्हेनर दवरले. आता हे जे कन्व्हेनर दवरल्या उपरांत जेन्ना 22 इलेक्शन जाल्या उपरांत खुबशे लोक येयले गेले, जे सिनियर मोस्ट जे म्हणटा ते सिजन पॉलिटिशियन आसता पळय ते खूब जाण येयले आनी खूब जाण गेले. हातून त्या गोवा TMCक फरक पडोंक ना किंवा आमकांय ताचो फरक पडोंक ना बिकॉज ते येयल्ले त्या गोश्टी खातीर घडये ते जिखलेले जाल्यार परत BJPनूय दिसपाचें अशें आमकां आतां चिंतोन येता. कित्याक जेन्ना सिरियसनेस आसना कसल्या गोश्टीचें की आपल्याक बाबा ह्या पक्षानूच रावन कितें तरी करपाचें आसा किंवा फुडें वचोन कितें तरी आपल्याक बाबा जिखपाचें आसा जाल्यार ते सिरियसनेस यू कॅन सी. बट जे कोण टिकेटी खातीर त्या टायमार येयलेले ते गेले सुद्दां. सो तातूंत व्हडलीशी विचार करपाची गोश्ट ना. परत दुसरी गोश्ट म्हणटा ती कितें आसा जेन्ना आमचो कन्व्हेनर गेलो आनी तो सद्दांच म्हणटा की आपूण ऑपोजिशनाकूच गोवा TMC टार्गेट करताले. सी इट इज नॅचरल प्रोसेस. जर तूं तुज्या सकयल्या लोकांक म्हणल्यार तुज्यान विकस्ट आसता त्या पार्टेक जर तूं काबार करना करेक्ट जाल्यार यू वोंट बी ऑन अ सेकंड प्लेस. सो यू कॅनॉट डायरेक्टली जंप ऑन अ फर्स्ट प्लेस. तूं डायरेक्टली BJPक उडोवंक शकना. त्याच्या खातीर सी इट इज ऑल्सो इन गोवा यू हॅव सीन की आपाचे MLA प्रमोद सावंताक भाऊसाहेब बांदोडकरा बरोबर कंपेर करतात. वेरेन केप्याचो आमदार म्हणटा आपूण ऑपोजिशन आसतानाय बी आपली कामां जाता. सो ह्याच्या खातीर लोकांक हे कन्फ्युजींग स्टेटमेंट जेन्ना आतां ऑपोजिशन आसा काय ऑपोजिशन ना होय बी खरो प्रश्न येता. आनी त्या टायमार खंय तरी एक रिस्पॉन्सिबल कॅन्डिडेट आनी कन्व्हेनर आमचो शमील वळवयकर म्हणटा की आमी ऑपोजिशन लिडराकूच टार्गेट करताले. सो देन आय फील इट इज व्हेरी रायट प्रोसेस. अनलेस तुका जर सेकंड प्लेसीर येवपाक जाय जाल्यार थर्ड एंड फोर्थ हॅज टू बी मायनस. तर स्टेटमेंट आसा की तो म्हणटा थोडे TMC जॉयंट जाले टिकेट मेवना म्हणून गेले आनी थोडे आतां राजकारणाक लागून TMC सोडून गेले. सो तुजे भाशेन कितें शमिलाक हे फावटी TMC टिकेट दिवपाक सोदना आसली? त्या बाबतीन इट इज 27 अजून टायम आसा. ही हॅज टू वर्क ओवर इट. आता TMC टिकेट दितली गोवा TMC टिकेट दितली गोवा TMC आसतली नासतली और बाकीचे पक्ष नवे येतले ह्याचेर आमी आतां विचार करून फायदो ना. पूण एज अ परफॉर्मन्स ऑल्सो मॅटर. एक जेन्ना मनशा कडेन तुज्या कडेन कसली रिस्पॉन्सिबल दिली आतां ही मायट बी सर्टिफायड वीथ परफॉर्मन्स मे बी पॉलिटिकल आमची पार्टी मे बी नॉट सॅटिस्फायड वीथ हीज परफॉर्मन्स. एनीथिंग जावं शकता. दोन्ही इट्स बोथ द वेज. सेकंड थिंग तेका जर खरेंच जर जिखपाचें आसा म्हणून ही वॉन्ट्स टू गो ऑन अ ग्राउंड सो देन ही हॅज अ रायट ऑप्शन टू गो फ्रॉम द TMC. पळय सिन्स शमील इज फ्रॉम कोमोरजुआ कॉन्स्टिट्युएन्सी आनीक दामू जेन्ना प्रेसिडेंट जालो BJPचो तेन्ना दामूनय म्हणलां जायतेशे जाण BJPंत येवपाक सोदता आनी BJP पार्टी जी आहा ती सगळ्यांक ओपन आसा आनी आमी आजून देखून शमिलान ओपोजिशनाक टार्गेट केल्ले वो शमिलान जे जायते इश्यू चल्ल्या आतां सद्याक ओल्ड गोवा जावं और कोमोरजुआ जावं जायते इश्यू चल्ल्या आनी शमील एज अ ओपोजिशन एक्टिवली भायर सरूंक ना. सो तुका दिसता तो BJP जॉयंट जावपाक शकता? आय डोंट थिंक सो की शमिला सारको जो सिजन पॉलिटिशियन आय कॅन से बिकॉज तेणी थोडो तेंप मडकयकरा बरोबर बी काम केलां अशें तो म्हणटा. आनी जेन्ना सिजन पॉलिटिशियन आसता इफ यू वॉन्ट टू अचीव समथींग यू कॅनॉट गो इन अ पॉलिटिकल पार्टी नंबर 1 and you will achieve something. You have to be always into opposition. तुका दुसऱ्या लेवलार रावचोच पडटलो. आनी दुसरी गोष्ट म्हणटा जेन्ना दामू नायक म्हणटा पळय ती आयज BJPची परिस्थिती इतकी बिकट जाल्लेली आसा. त्या BJPंतल्याच लोकांक खबर ना आमच्या पार्टींतले कोण आनी भायले कितके जाण येयले ते. आयज जर रुलींग गव्हर्मेंट पळोवशीत जाल्यार ते जे 22-23 जाण आसा पळय तातूंतले 12 ते 18 जाण काँग्रेस आसात. सो फाल्यां तो टायम आनी तो वेळ येवपाक टायम लागचो ना की ह्या 18 जाण येवन काँग्रेस गव्हर्मेंट फॉर्म जातलें. बरें तुका लास्ट टायम जेन्ना सावथ गोवाचे MP इलेक्शन जालें तेन्ना तुका आमी एज अ TMC लिडर एक्टिवली कॅप्टन विराटो बराबर पळयलो कॅम्पेन करतना वो ताजे बराबर भोंवताना स्ट्रॅटेजी हे करताना प्लॅन करताना. सो यू वर पार्ट ऑफ इंडिया एअरलायन्स करेक्ट? 2027 वील
TMC be part of India Alliance or TMC will go solo? मोस्ट प्रोबेबली इट इज एन पार्टी डिसिजन बट तो वैयक्तीक रितीन जर म्हाका विचारशीत जाल्यार सी कितें आतां खंयचीय पॉलिटिकल सर्वायव जावपा खातीर पॉलिटिकल पार्टी सर्वायव जावपा खातीर खंयच्या तरी नव्या जाग्याचेर इट टेक्स टायम 1 year 2 year 3 years सडनली 6 म्हयन्यान तूं सडनली यू कॅनॉट चेंज द इक्वेशन बट आय वील प्रिफर ती आमच्या कडेन बी आतां आयच्या घडयेन जशें समिलानूय म्हटलें की आमच्या कडेन 4-5 लिडर जे बरे हाय लेवलचे ईडी आसा सो देन इंडिया एलायन्स इज प्रिफर्ड फाल्यां जर इंडिया एलायन्स जावन जर प्रत्येक जर आमचे 5 गेले आपाचे 5 येयले बाकीचे MGचे 5 येयले किंवा आनी खंयच्याय दुसऱ्या पक्षाचे 5 येयले अशें करून ते इक्वेशन जर सगळे एलायन्स जायत जाल्यार दॅट नोबडी कॅन स्टॉप अस इन मेकिंग गव्हर्मेंट एक्शन. Basically, what is the future for Jayesh Shetgaonkar in TMC? Will you be part of TMC or will you be part of the Indian Alliance in future? See, I will be part of India Alliance first. My choice is always, we need to throw out BJP first. आता त्याच्या खातीर जशें कोणाक कशें वागचें पडटलें तेणी तें डिसायड करचें. म्हाका कोणी इन्स्ट्रक्शन दिवंक नासलेलें कॅप्टना खातीर भोंव म्हणून म्हाका वैयक्तीक दिसलें की गोंयाच्या साऊथ खातीर कॅप्टन विराटो इज अ रायट चॉयस सो हांव त्याच्या बरोबर रावलो. आय हॅव नेवर लिसन टू एनीबडी. जशें आयच्या डेटीन समिलाक दिसता की आपूण इंडिपेंडंट वचून जर थंय सोल्ली कितें करपाक शकता सो इट इज हीज चॉयस. पॉलिटिकल पार्टी स्टँड्स पॉलिटिकल पार्ट्यो खंयच्यो वायट आसना खंयची जावं ती पार्टी वायट आसना तातल्या मनशांचे विचार खूब इम्पॉर्टंट आसता. In 2027, will Jayesh play a supporting role for either TMC or India? If alliance zali, will you play a supporting role to the alliance partner or you want to contest in 2027? Anybody ask me this question, it is there is no doubt about me whether India alliance जाऊं whether TMC contest करूं किंवा whether कितें जाऊं ते कशें जाऊं देवाच्या कृपेन जर हेल्थ बरी असली सगळे लाईफ बरें असलें आय फील इट आय एम गोइंग टू कॉन्टेस्ट MLA इलेक्शन डेफिनेट शुअर वेदर इट कॅन बी इंडिपेंडंट वेदर इट कॅन बी एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी. फाल्यां जर अशें धरया की गोवा टीम इज डिसायडेड नॉट टू कॉन्टेस्ट ऑल ओवर गोवा सो आय मे कॉन्टेस्ट सम अदर पॉलिटिकल पार्टी वाय नॉट बिकॉज इन वन्स आय हॅव ऑलरेडी एंटर्ड इन टू दॅट देर इज नो लुकिंग बिहाइंड. लास्ट एक क्वेश्चन तुका तुमची जेन्ना एलायन्स केल्ली 2022 तेन्ना तुमची एलायन्स MGP वांगडा आशिल्ली. इमिजिएटली तुमची एलायन्स पार्टनर आहा तो BJP वांगडा गेलो आनी आतां अशें आयकपाक येता की MGPचे आनी BJPची जी स्ट्रेटजी आहा ती सारकी चलोना म्हणून कितें CMानूय काल एक स्टेटमेंट दिला की कोणाक मान्य ना जाल्यार तेणी वयचें म्हणून. सो आर यू ऑल रेडी टू वेलकम MGP बॅक एज द एलायन्स पार्टनर? सी पळय कशें आसा त्या टायमार जे सी देर आर आय एम जस्ट एन स्पोक्स पर्सन बट ऑन बिहाफ ऑफ TMC उलोवपाक म्हाका तेदो व्हडलो असो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना म्हाज्या कडेन बट स्टील इफ यू आस्क मी एज अ इन पर्सन देन आय फील इट दॅट टायम जी एलायन्स जालेली पळय इट इज अ प्री इलेक्शन. आफ्टर इलेक्शन वॉट वील बी रिजल्ट ते सांगपाक शकना आसलो. म्हाका घडी आयज हे डावट येता की जे सिजन पॉलिटिशियन त्या टायमार जे जॉईन जाल्लेले पळय ते सुद्दां घडी आमकां सोडून BJPन वचूंक शकता आसलेले. ज्या पद्दतीन जे काँग्रेसीचे 8 जाण गेले त्या पद्दतीन इट इज रियली डिफिकल्ट टू ट्रस्ट इंडिविज्युअल बट एज अ पॉलिटिकल पार्टी इफ एनी पॉलिटिकल पार्टी आय विश 27 should be such a election it should be on a bond paper की एवरीबडी कॅन्डिडेट आयज देवाक फोटोन गेलेले मनीस काँग्रेसींतल्यान 8 जाण उडयो मारून गेले. सो दॅट टायम हाऊ यू कॅन ट्रस्ट समबडी जस्ट जॉईंट अँड you within 6 months and you will think that that person will be loyal to your political party.